भुरगीं आमची गिरेस्काय वचून येजो नेगा तांकां सोर जायना आमचे मोती आनी भांगर आयकोन एक खबर काळीज जाता आमचे फुगार सोबे माजार सांगता म्हूण थोडी जातेली मोचेर रागा उसक्या विणे दिसाता माय पाय भुरगीं आसलेली देवाक वाकणटा आश्रमांनी मादरींनी पोसलेली उणेपणाचें जिवीत जियेता बाबडी भुरगीं नासलेली थोडी आसात सुवार्थी काळजान कुसलेली भुरगे मुटल्यार एक सोबीत देणें देवाचें तें देणें फावो जावंक शेता काळीजा आवयचें आवय सोवें लागीं नातें आसता भुरग्याचें कित्याक तें फळ जावन आसा तुमचें एक ओटाचें आदी आमचे आवयांनी देव बिरातीचें जिवीत सारून भुरग्यांक सांबाळली सेवा आनी सॅक्रिफीस करून आतांच्या तेंपार आवयांनी काळीज आपलें करून दारून काकूट करिनासतना आपल्या भुरग्यांक उडयली मारून केली दिसता वयर तुका चोलमान हाडून कित्याक त्या आवयचो कायदो तुवें उडयलो मोडून रागांक तुका मारूंक ना म्हूण दिवंक ना ताणी सोडून तोलसां कित्याक विसरलें तूं एक आवय जावूं सगल्यो आवयो तोसल्योच म्हणो भयणांनी हांव म्हणना जिविताक आमच्या वालोर ना आवय नासतना भुरग्यां पासत वावुरता जिवाची पर्वा करिनासतना काळीज रोडटा ते सावयचे आयज ओकमान पळयतना असल्यांनी वाजरीस रावूंक जाय आवय जाय नासतना असलें आवय मुटलेलें नांवच फावो